हायकोर्टाचे कामकाज इंग्लिशी बरोबर थळाव्या भाषेनय जावचे म्हणून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलयला। मुख्यमंत्री आणि मुख्य न्यायाधीशाच्या परिषदेक तो उलयतालो। कोर्टांनी थळाव्या भाषांक प्रोत्साहन दीत जाल्यार सामान्य लोकांक न्याय व्यवस्थेचेर विश्वास वाडटलो म्हणून मोदी उलयला। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतूय ह्या परिषदेक दिल्ली हजर आशिल्लो। साथियों, हमारे देश में आज भी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाही इंग्लिश में होती है और मुझे अच्छा लगा सीजेआई ने स्वयं ने इस विषय को स्पर्श किया। तो कल अखबारों को पॉजिटिव खबर का अवसर तो मिलेगा अगर उठा ले तो। लेकिन उसके लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा। साथियों, एक बड़ी आबादी को न्यायिक प्रक्रिया से लेकर फैसलों तक को समझना मुश्किल होता है। हमें इस व्यवस्था को सरल और आम जनता के लिए ग्राह्य बनाने की जरूरत है। हमें कोर्ट्स में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेगा। कायदो मोडून बांधिल्ली बेकायदेशीर बांदकामां मनीसपणाच्या नांवान कायदेशीर करूंक मेळना, हायकोर्टान स्पश्ट केला। चिखलेच्या असल्या बांदकामां विशीं 44 अर्ज कोर्टा मुखार आयिल्ले। बांदकामां हवाई सुरक्षेक आडखळ थारू येता म्हूण स्पश्ट करून कोर्टान ते भायर मारले। ही बांदकामां रेग्युलरायज करपा विशीं 6 मेयाक पंचायत संचालकाची सुनावणी आसा। चिखले वाठारांतल्या बेकायदेशीर बांदकामांविशीं 2018 हायकोर्टात जनहित याचिका पाविल्ली। एव्हिएशन फनेल झोनात येवपी ही बांदकामां वडयात म्हूण संबंदीत अधिकाऱ्यांक हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली, मात अधिकाऱ्यांनी ती मोडूना। वेल्यान 45 मालकांनी पंचायत संचालकांकडेन ही बांदकामां रेग्युलरायज करूंक अर्ज घाले। तातले 44 जाण हायकोर्टात पावले। जनहित याचिकेत पक्षकार करूं ना म्हूण तांचो दावो। हायकोर्टात आर्ग्युमेंट घालो तो असो, बांदकामां बेकायदेशीर आनी मान्यता नासतना केल्यात तरी ती रेग्युलरायज करपाचो हक्क आसा। निसर्गीक न्यायाच्या तत्वांचेर अर्जदारांक बांदकामां रेग्युलरायज करूंक संद मेळूंकूच जाय। हो मनीसपणाचो इशू। बांदकामां वडेत जाल्यार अर्जदार सामकेच काबार जातले। बांदकामांची उंचाय पळयल्यार बांदकामां फनेल झोनात आसली तरी ती रेग्युलरायज करूं येतात। याचिकादारांचे अर्ज भायर मारतना कोर्टान निरीक्षण नोंद केले ते अशें, कंपाउंडिंगाच्या माध्यमांतल्यान पालिका कायदो कांय वेळार बांदकामांक रेग्युलरायज करपाक परवानगी दिता, मात दुर्दैव अशें की अपवाद नेम जावंक लागला। कायदो मोडून बांदिल्ली बेकायदेशीर बांदकामां मनीसपणाच्या नांवान रेग्युलरायज करूंक मेळची ना। हो मुद्दो हवाई सुरक्षेचो। घराचेर मीग विमान कोसळिल्ल्याच्यो घडणुको घडल्यात। अवमान याचिकेत अर्जदारांक हस्तक्षेप करूंक मेळचो ना, कारवाय थांबोवप शक्य ना। हायकोर्टात ह्या बांदकामां विशींचे अवमान याचिकेचेर 14 जूनाक सुनावणी आसा। तशेंच ही बांदकामां रेग्युलरायज करपा संबंधान पंचायत संचालनालयात केल्ल्या अर्जांचेर 6 मेयाक सुनावणी जावपाची आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। गोय सरकार आता पत्रादेवी पणजे मजगती NH 66 हायवे वयली फोंडकुलां 15 मे मेरेन पुरोवन घेवची पडटली। हायकोर्टाची सरकार आनी कॉन्ट्रॅक्टराक ऑर्डर। 2019चे सुमोटो जनहित याचिकेचे सुनावणे वेळार हायकोर्टान ऑर्डर दिली। कॉन्ट्रॅक्टरान पावसा आदी ही फोंडकुलां पुरोवची म्हूण कोर्टान सांगला। पावसाच्या दिसांनी फोंडकुलांचो येरादारीक धोको। The work of widening of roads and construction of highways are going on in the state for a long time, but the problem of potholes on the roads are not solved till date. Now the High Court has directed the respondent contractor companies to fill those potholes by 15th May. The High Court has observed that these potholes can be more dangerous during the monsoon and has directed Goa government to ensure that potholes are filled by 15th May. Mukesh Kumar for Prudent. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिल्ली पावलो। थंय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कडेन गाठभेट। मुख्यमंत्री म्हणून दुसऱ्या टर्माचो पदभार घेतल्या उपरांत ताची प्रधानमंत्र्या कडेन पयली औपचारीक भेट। प्रधानमंत्र्याबरोबर गोंयच्या महत्वाच्या इशूंचेर उलोवप जालें। मुख्यमंत्र्याची दिल्ली कांय केंद्रीय मंत्री आनी अधिकाऱ्यांबरोबर बसकाय आसा। आज सांजे गोंयांत येवपाचो। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे दिल्ली गेल्लो।
तो थंय केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी आणि केंद्रीय IT मंत्री अश्विन वैष्णवाक मेळ्ळो. खासदार श्रीपाद भाऊय ताचे बरोबर आशिल्लो. युनियन मिनिस्टर रेड्डीजी जे आमच्या गोंयचे प्रभारी आशिल्ले आमच्या इलेक्शना वेळार नोज वॉट इज गोवा अँड वॉट वी नीड टू. सिमिलरली अश्विनी वैष्णवजी जे आमचे IT एंड टेलिकम्युनिकेशन मिनिस्टर आसा तांकांय IT खातीर कितें गोंयांत जाय कशें जाय ते दे हॅव नो हाव, कित्याक ही वॉज देर अर्लियर इन गोवा एज अ MPT वायस चेअरमॅन. सो हॅविंग गिवन श्रीपाद भाऊ बरोबर तांचे कडेन काल दोगांक वचून भेट घेवन कर्टसी कॉल दिल्ली आसा. टुरिझम मंत्र्या कडेन उलयतकर द होल थिंग इज इफ वी नीड टू चेंज अवर बेस ऑफ वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट अँड अ रोड मॅप वी नीड टू एन्श्युअर दॅट वी हॅव द रायट पीपल ऑन बोर्ड अँड द रायट थॉट प्रोसेस कमिंग इन. आमी इंडलँड म्हणलें, मेडिकल म्हणलें, एडवेंचर म्हणलें, लॉट ऑफ थिंग्स वी नीड टू पूट अक्रॉस आनी ताज्या खातीर सेफ अँड क्लीन गोवा म्हणजे आमकां एक मॅसेज दिवची पडटली. who are coming to Goa as tourists are finding them safe and they're finding them clean. It is not only the question of beaches, it is the whole Goa which we need to look at. And ताज्या खातीर as we take things ahead, we need also to understand what the high quality tourists are coming down or what they would be coming down for what requirement. They come here for adventure, but adventure जाल्यार safety standards दिवचे पडटा. So there are a couple of things which we need to work on. ताज्या खातीर एक बरो consultant maybe of global standards is required to come in and pitch and tell us what we need to think about carrying things ahead. आता हे समज विचार आयले जाल्यार आमकां सपोर्ट जाय पडटा. Financial support from the center which we would need to carry this type of things ahead. So we have discussed in detail how we can, in terms of nautical tourism now or what I have spoken earlier, how we can look at more avenues to attract high-end tourism and the infrastructure support कितें जाय पडटलो. We have spelled it out. The Honorable Minister Tourism along with Sripad Babu have been very positive on supporting Goa as a mission Goa, as Goa already exists on the map of the country and the world as a destination for tourists. एक बरे टुरिस्ट येवचे म्हणून ताजेर जे आमी करतले ताजेर फुडल्यान ही वाटचाल लागतली. कमिंग डावन टू IT खातीर वी हॅड स्टार्टेड बस वाटेर मातशी अडकळिल्ली. आतां फुडें वता आसतना वी हॅव टुडे हॅड रिव्ह्यूज अँड फायनलायज्ड on ease of doing business of both the policies, startup and IT. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकारी जायराती प्रमाण कंपन्यांनी नोकऱ्यांच्यो जायराती दिवच्यो, पोस्ट भरचे, कंपन्यांक तशें कळोवंक कामगार आयुक्ताक सांगला म्हूण श्रम मंत्री बाबूश उलयला. ठरावीक काळ जालो काय कंत्रादा वयल्या कामगारांक कंपन्यांनी खंय रेग्युलरायज करूंक जाय. कामगारांचो दिसवडो वाडयतले. स्किमी खातीर खंय कामगारांचो डाटा एकठांय करतले. Big companies are there. Suppose they have got around 400-500 workforce, but only say maybe 20 or 30 people are fixed. The rest are on contract basis. See, contract basis also has got to have a expiry period. You just cannot have a contract their lifetime. They also should be having say a permanent some fixed job of a permanent this thing for their life. Ultimately their livelihood is concerned, because then after this companies basically tend to just dismiss them of giving on some flimsy ground. So I told basically the labor department that this is the labor department that act what is in the benefit of the labor. That is very important. Every worker basically is enrolled, so that we can get a proper data of all the laborers. And there are so many schemes that so the welfare of the laborers. So we need to basically reach these schemes for their benefit. Okay. We have not revised the rates of daily wages for the past say 6 years. I think daily wages were around 307 rupees or something. Okay. And now we have taken the daily wages of other states also. While Delhi and Kerala, I think, looks to be on the higher side. Then plus we have seen what is the central government's basically daily wages. I think we are not even in par with that. I think on the basis. So you're looking to. So no, definitely the daily wages of this thing will be increased. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, परत मेळया. हायकोर्टाची बडी पडल्या उपरांत रेवेचे सुवातींनी धाडी हाताक कोणूच लागना. पोरसकड्या न्हयबाग पेडणेचे पुलीस आणि पोर्ट्स कॅप्टनची धाड. न्हयत ना व्हडी, ना बोटकार, ना रेंव.
न्हय देगे वयली 31 रिकामी व्हडी जप्त. बेकायदेशीर रेंव काडप बंद करूंक सरकाराक जमना म्हूण हालींच हायकोर्टान चीफ सेक्रेटरी आनी DGPक एफिडेविट मागला. PI मामलेदाराचेरूय बडी पडल्या. Again, a joint raid has been held with the captain of ports, and the information which we received from the sources and the captain of ports. Again, we held a raid over here at Naibag Poraskade, and total altogether 31 boats from the Lela. That our entire boat was it is not in the river, it is bank of the river side in सगळे वयर काडलेले आसा. Total 31 आसा. ती verification captain of ports चालू आसा तेंगेले, and whether it is registered or not, it is there. They under then तेच्या provision प्रमाणे ते verify करतले. Now entire boats has been handed over to us for the guard, and according to that आम्ही हांगा पुलीस लायता. आज परतून आमी जशें सांगलेले फाटी आमी खरेंच कारवाई करतले. जे खरेंच हांगा इल्लीगल आसा पळोवपाक तशें कांय ना. कित्याक आमी आज आमची कॅप्टन ऑफ पोर्टाची बोट घेवन आयिल्ले आसा हांगर. जर उदकान जर भोंवत जाल्यार थंय आमकां बोटी गावूंक ना उदकान. तेन्ना आमी पळोवंक गेल्यार सगळे वयर काडलेले आसा. आतां वयर काडलेलो आसा ताका लागून आमी ह्या जाग्यार आतां 31 व्हड्यो धरल्या, 31 व्हड्यो धरल्या हांगर आतां. आनी त्या व्हडयांक कितल्या जाणांक नंबर आसा, रजिस्ट्रेशन पेपर आसा ते चॅक करपाक लागून आमी कारवाई केल्या. तो पर्यंत आमी आज ह्या पुलीस सांगले तांकां हँड ओवर करतले, आनी ज्यांच्या कडेन कोणा कडेन पेपर आसा तेंच्यांनी दाखोवचे आनी बरोबर पोर्ट्स एक्टा प्रमाणे आमी कारवाई करून सोडटले. प्रताप सिंग राणेक आजीवन कॅबिनेट दर्जो दिल्या उपरांत ताचे खातीर स्टाफा विशीं मुख्यमंत्र्याचो सचिव IS अजित रॉयान क्वेरी काडिल्ली. RTI इन्क्वायरीत उक्ताडार. राणे खातीर 18 पोस्ट तयार करपा विशीं 6 एप्रिलाक प्रस्ताव आयिल्लो. राणेक ठरावीक अशें काम जबाबदारी ना. ताका नेमको कितलो स्टाफ लागता तो GADन पळोवचो म्हूण रॉयान नोटींग घाल्लें. On 6th of April, when the file was moved for the creation of those 18 posts, when the file was placed before the Secretary to the Honorable Chief Minister, whose name is Mr. Ajit Roy, an IAS officer, Ajit Roy in his notings observed that the General Administration Department should first ascertain the exact needs of staff for Mr. Pratap Singh Rane, as he was not entrusted or given any task or job to do. So basically, it was the duty of the General Administration Department to assess the staff requirements of Mr. Pratap Singh Rane, as he was just going to enjoy the rest of his life as a cabinet minister without anything to do. But that suggestion made by Ajit Roy in his capacity as secretary to the chief minister was overruled by other officers, including the chief minister and of course earlier by the chief secretary. कसिनो फ्लोटेल डेल्टीन कारावेलाक मांडवीतली ऑपरेशन्स बंद करपाची ऑर्ड NGTन दिल्या. CRZ क्लियरन्स मेळा मेरेन बंदी. बेकायदेशीर ऑपरेशना खातीर कसिनो कडच्यान लुकसाण भरपाय वसुलेचो आदेशूय NGTन राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक दिला. ह्या भरपायेचे वसुलीचो वापर कसिनोन इबाडिल्ले पर्यावरण जाग्यार घालूंक करूंक सांगला. We had put a NGT case saying that this casinos where one of the casino was brought in Ribandar. So we put a case to remove because they were destroying our fishermen's nets and all. They destroyed their nets and all. So they were destroying it. So we got it removed for Panjim. The NGT passed an order and brought it to Panjim from Salim Ali eco-sensitive zone. But what I argued was it was in CRZ 4, that is 12 nautical miles, 22.5 kilometers, it should go out because they are offshore casinos. Now CRZ 4, it might be a permissible activity, but they should have a CRZ NOC and all those things. Now for past so many years they don't have, so that compensation should go to the fishermen also. So after 6 years, the order of the NGT is reviewed. And they have passed an order that if they don't have a CRZ NOC, which I think that no one has, if they don't have this CRZ, they should stop operation from the night. Now, if they don't stop, I will go under section 26 on GCZMA chairman and this member secretary saying that they should be punished for 10 crores and
3 years imprisonment. That is under 26 if they don't obey the orders of the NGT. सध्याचे परिस्थितीत पेट्रोल देवपाची शाश्वती ना. लोकांनी आता इलेक्ट्रिक बाईक आणि गाड्यो वापरूंक लागच्यो म्हूण मंत्री आमदार सुभाष फळदेसायचो उलो. ई बायकाचे माळेंत DSP मोटर्सान नवो ब्रँड एल्थॉर मार्केटात हाडला. नावेली DSPचो शोरूम उक्तो जाला. उक्तावणाक आमदार उल्हास आणि विजय आशिल्लो. गोंयाक हो आयज पयलोच शोरूम हांगा ओपन जाता नावेली गाफिनो कॉम्प्लेक्स. हाका जर्मन टॅक्नॉलॉजीचो फूल मोटर येता. ही सिंगल चार्जाक आमकां फर्स्ट स्टार्टींग आसा 135 किलोमिटर टू 290 किलोमिटर इतली आमचे कडेन रेंज आसा. डिफरंट वरायटीज आसा. चार्जिंग युनीट जे आसा ते ऑलमोस्ट 2 युनीट कन्जम्पशन जाता. जे आमकां किलोमिटर सादारण 10 पैसा विथ मेंटेनन्स 10 पैसा म्हणपाक येता. 1,40,000 गाडी चालू जाता जी सिंगल चार्जाक 130 किलोमिटर वतली. सेकंड ऑप्शन आसा 200 किलोमिटर जी 1,65,000. 240 किलोमिटर जी वतली ताका 1,85,000 जाता. आनी हायेस्ट जी आसा 290 किलोमिटर 2,05,000 जातले. हाजेर आमच्या स्टेट गव्हर्मेंटान आमकां सपोर्ट दिल्लो आसा. स्टेट गव्हर्मेंटाची 24,000 सबसिडी जाता. आनी मार्केटां भितर तें प्रमोट करप अत्यंत गरजेचें आसा कारण दिसान दीस ज्या रितीन डिझल पेट्रोल म्हारग जायत आसा आनी आमकां जी फॉरेन एक्सचेंज आसतली किंवा आमचे जे इतके मोठे लॉसीस जाता ह्या देशाक किंवा ह्या गोंयाक ते भरून काडपा खातीर इलेक्ट्रीक म्हणजे सवाय भितर ताका एक आमकां रिप्लेसमेंट मेळटा. आमच्या नावेलकारान तेजो चडांत चड मोटरसायकली घेवन फायदो घेवचो अशें मागता कारण पोल्युशन फ्री अशी मोटरसायकल खरी गरजेची आसा. जे वॉर जाला रशियेक चालू आहा तेजेर पेट्रोल कमी जातलें अशें कांय चिन्ना ना. अशें हातून म्हाका दिसता गोईंग इलेक्ट्रीक इज ऑल्सो पॉकेट फ्रेंडली. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.